आम्ही एक 40 साहेबांबरोबर मिटिंग घेतली यासाठी सपोर्ट करत दुसरी जी त्यांचा प्रॉब्लेम जी लॉस आणि ते बाकीचे कितें करतात तांची डिमांड कितें एक्झॅक्टली कितें करपाक कितें डिमांड सॉल्ट सर्वायव दवरपाक अशें आमकां एक पळोवपाक आवड काडपाक आवड काडून रिलीज जाता हय आनी दुसरें आमकां रस्ते जाय दुसरें रस्ते म्हण रस्ते खंय करपाक जाय पयलीं रस्ते ना आमचे आगोर आहाय न्हू हे सायडीन सगळे हे आगोर सारको रस्तो हे सायडीन आगोर आहाय हे सायडीन हें दिसता तेन्ना सारके रस्ते करून आनी तूं आगराचेर रस्ते म्हणजे आगराच्या मदीं बांद आहाय बांदाचेर रस्ते करूं जाल्यार आमकां सगळे रस्ते पावताय बट हे रस्ते जे आहा पळय न्ही रे हे रस्ते करपाक सगळे शेतकार आमकां एनर्जी दितले एनर्जी घेवचे पडटले आणि रस्ते मातयेचे आसात all these things were looked after by the Communal and the Communal maintained the water outlet, the barn and everything. So now the Communal is there and they have no resources to anything of their own. But Communal committee na committee पण they have no finances because nobody is paying them any kind of this payment. So Communal has no finances even to pay the zone of the Gaonkar. So they are not able to do this. So previously the government helped them to build those barns and all. And the government एक म्हणजे कोमदातीची एनओसी पहिली घेतली सर आणि आमचे फोय पळय हाय न्हू हे सगळे पुरवलाय पयलीं इतले फोल जाले आमकां चलोन तें जायना आतां उदक हाडून वता इतलें ब्लॉक जावन उरता आमचें नाल्यार आमचे पयलें उदक कितें उरना जालें डायरेक्ट दर्याक वयताले इतले आतां पुरवलाय फोय आमचे आनी आमी सराक दाखयले ताका सगळे झाडांनी हें जालां पुरवले जातीवर आम्ही सर्टिफाय करतात सध्या जे पळय बेजीक एनालिसीस आयला ते सगळे सॉल्ट आमी घाललेले गुजरात तेंचे कितें फिट फॉर कन्जम्पशन मेळ्ळें सर ते फोंय वयर येयल्याय उदक आग्रान येता रिवायव करपाक टोटल आमकां हे सुद्दां एक रिपोर्ट रेडी करचो पडटलो आनी तुजो एस्टिमेट रेडी करचो पडटलो सर हिंगा मरे 40+ सॉल्ट पेन आहे दाखयला आगोर वाडा चड आगोर आहे आता कितले किलोमीटर आसतले कितले किलोमीटर साधारण सर किलोमीटर म्हणजे पेक्षा 50 सॉल्ट पॅन होणार ऑन एन एवरेज एकदा तो सॉल्ट पॅन ज्यादा वाढलो निदान 4 एकर मिनिमम 1 एकर आसात पण एवरेज 4 एकर इवन स्टोरेज करपाक गार्बेज फिल्टर ड्रम तांकां मागीर दितले तो अंकला जावं अंकलान गार्बेज कोण हाडून गार्बेज कलेक्टर कंप्लेन जाल्ले ना पोलिशन केले घालपाक
व्हडली माणसाचे दाखवले आमचे भाटे खबर ऑलरेडी एस्टिमेटेड 40 वर्सांचे कोणे खबर करून 40 वर्सांची हाटी लागलेली आणि सगळे शैलीच्या हाटी लागून जाय हांव विश्वास म्हणून आम्ही येले कित्याक विरेश आमचे फुडें अर्थ काम सांगतान ते आता म्हाका दिसता हे कोणी त्यांनी केलं सर ही गाण सोडली मीठ तर असत न्हू लास्ट टाइम ड्रग्स बीन येता हायवेचेर पास गार्बेज हाडून सगळे शॉर्ट पॅन पिड्या जावपाना फ्युचराक आमचे मिठाय आणि गाडी सगळी घाण आणि उलोवप कितें आपणाचें कोणाचें नाडोवंक जाय गाडी हिंगा तिंगा पार्क करता पुलारूय करता वास मारता गाडयांचो basically the salt that is produced here has to have proper mass of marketing. Take up a restaurant around in packages, but there is no kind of wherein the salt can be packaged and sold. That would be a income risk there. शिडगावकर परेश हांगासरल्यान ऑलरेडी परचेस करता परेश प्रेरणासाठी आसा तू सगळे सॉल्ट विकत घेता सगळ्यांचे ना थोड्यांचे हिंगा घेता थोडे आगरवाड्याचे घेता नागालँड सगळे आम्ही ते प्रोसेस करतात सो किती झालं त्यांचे विषय हा आता किती थोडे कडेन क्लिनिंगाचे प्रॉब्लेम येतात तो कचरो भितर येतात सो सायंटिफिकली दे आर डुईंग गुड म्हणजे ऍक्च्युली कितें आहा इट मे बी यूज फॉर कॉस्मेटिक्स ऑल्सो इट मे बी यूज फॉर फूड ऑल्सो पण आमच्याकडे प्रॉपर फॅसिलिटी ना विच कॅन बी पॅक्ड अँड प्रॉपर कसाय घेऊन तांकां हे करतात सो ती तांकां म्हाजे मतान ती आमी प्रिपेअर करू शकतात रिपेअर चड वागोर दोन गजाली पयलीं करुया हांव तुका सांगता एक WRDच्या मार्फत जे तुमचे मानस आनी बाकीचे कितें ऑक्टोबरांतल्यान काम सुरवात कर आतां सगळो एस्टिमेट कर सगळें रेडी कर आणि बाकी हे जे ते म्हणटा पळय न्ही तांचे ते क्लीन अप करून दिवपाक जाय तो दुसरो एस्टिमेट कर आणि दोन्ही क्लियर कर आता काय काम करूंक आपल्याक कांय ऑक्टोबरान काम सुरू करपाचें बरोबर मरे आणि सर ते मानसी रावन भाटी पंचायती कडेन उदोवपाले हारी आमची गांव पंचायत ते मानस हे करता करून सर तुम्ही एक्चुअली आता कितें करता कॉन्ट्रॅक्ट काम करून घेवपाक जाय त्या कॉन्ट्रॅक्टराक तुम्ही रावन आमी आणि एक सर लास्ट शेतकार कमिटी पळय तो कॅर कोण ना पंचायती सांगली तुम्ही पण नोटीस धाडाय म्हणून काम केली इरिगेशन चालू फुडें रावन काम करून नाही क्लस्टर शेतकार कमिटी आहे ते सॉल्ट क्लस्टर वाल्यांचो वेगळो क्लस्टर करपाक सेपरेट तांकां पॉलिसीज सेपरेट आसपाक जाय कित्याक एवरी टायम कितें जाता इवन कोमुजातीची एनओसी वन टाइम घेता ताका कोमुजातीची एनओसी दी कारण ते कोमुजाती कांयच काम करचेना आता मागीर परत ताका रावन सर आणि एक शेतकार कमिटी मातशी एक्शन घेवपाक जाय There शेतकार is no कमिटी कितें income. कोण ना Nobody is paying any kind of आमकां करची tied पडटा to the Comunidad. So why will Comunidad? काय अफोर्डेबल जायना ते अफोर्डेबल जायना तेच सांगता Because what has happened? Tenka poile हाडलेले in order to remove salt, but then they sublet it to the others. Now the others have become like bosses here from Karwar and all where come. ते आता तेंकोडे डील करता वॉट आमकां वयल्यान 50,000 एडवान्स दिलो फोन मागताय ग्राउंड मेव नाही ते बरं फोन मागताय आमच्या गांवच्याकडे जायना तेही सांगता काम करता ते इकडे जायना शिकवा लागले आता एक ताचो मिठाकार आहा पळय न्ही ताका कितें इन्कम जाता तरी इन्कम म्हणून कितें जाता ते मीठ पिकता तशें इन्कम कितें पावस पड जाले पावस पड कितें अंदाज म्हणजे अंदाज म्हण तुका आतां काडून ते 60,000 तुमी काडटा ते पयलीं कितें जातालें 60,000 ते पेमेंट करताले आतां ते वदान जाला समज 50,000 केल्यार वत ते घेवन गेले पावस येयलो जाल्यार भाडकाराक पेम करपाचें डिपेंड ऑन एरिया भाडकारांचे एरिया सगळीच ना ना अशें व्हडली तर प्रॉपर्टी आहा ना सॉल्ट पेन तेका 1 लाख सुट्टा पूण तोय वता ते करता डिपेंड ऑन
ते आग्राचे काम असता आणि कितें असता मागीर काम ते मातशें कोण आमकां आमी सर- करून पडटा सर. हें उदक बंद कर बंद उदक करता. पावले वयर हिंगा $3 lakh रुपयाचे exports करतात, which is not being done for the last 2 years. एक धाडून दे रेडी कर इतले सुभाष फळदेसाय आहेत. म्हाका धाडून दे जाव करता Only Nilesh Kabra organizes of his own money. हांव करता स्टेट लेवलाचेर धाडून हय चांगला आमदार दोन वेळी करता थँक्यू सर चला तुमचे विजीट जाले हिंगासर आनी तुमी आयकून घेतले तर आतां कितें सोल्युशन कितें येयलां हेजेर हांवें एसेंब्लीन आमदार बाब विरेश बोरकार आनी सॉल्ट पॅन मिठागाराचो विशय काडिल्लो आनी ताच्या सांतोद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 50 मिठागारां आसा ऑन एन एवरेज एकट्याची 4 ते 5 एकर लँड ही एकट्या मिठागाराची आसा ती रिवायव जावप सर्वायव जावप गरजेचें आसा त्या प्रमाणे आमच्या बायोडायवर्सिटी ओके मिठागाराचे खातीर सेपरेटली पॉलिसी आमी लॉन्च केली हांगा आयल्या उपरांत तांचे आयकून घेतलां तांच्या खातीर मेनली जे मानस बांदप आनी मिठागार निवळ करप मानस बांदचें काम हे आमच्या WRDच्या मार्फत येता ते ऑक्टोबरांतल्यान सुरवात जातलें मिठागार परत एकदा तांकां मार्केट मेळोवन दिवपाक जे आमच्या बायोडायवर्सिटी ते अरेंज केला जो युनीट ते सगळे विकत घेतलो तांच्याय खातीर तेणें आपयला ताका जेणे करून ताजें मीठ हे सगळं टेस्टिंग करपाकूय आमी धाडलां इट इज फॉर द कॉस्मेटीक पर्पज फॉर द कन्जम्पशन पर्पज त्या खातीर आतां पर्यंत सगळे रिपोर्ट रेडी करून घेयत आसा आमी एकदा सगळे रिपोर्ट्स रेडी जाले काय ताज्या उपरांत ताजेर आमची जी पॉलिसी आसा तितून फायनलायज करतले बट इट इज एन मिठागार गोंयांतले युनीक मिठागार ते दवरप ही काळाची गरज आसा इट इज एन बायोडायवर्सिटी गोंयची आनी ती बायोडायवर्सिटी मेंटेन दवरपा खातीर सरकारान एसेंब्लीन प्रॉमीस दिला त्या प्रमाणे ते आमी करतले हाजें हांव आश्वासन दिता कारण तेणी मुद्दामून आमदार विरेश बोरकारान हो विशय रेज केल्लो आनी ते दवरपा खातीर आमचें सरकार हें आसा पळय कार्यरत आसा सर आनीक एक इशू येयलो म्हणटा पळय तो भुरगे न्यू जनरेशन ते म्हणटा हितून वचना ह्या वेवसायान वयतेच ना जाल्यार मिठागार कशा ट्रेडिशनल तुमी हो विधानसभेन इशू रेज केलेलो ना सीएमान येवन हिंगासर तेंचे आयकून गेलेले आहा तर कितल्या पासून हें जातलें आम्ही गेले ते विधानसभेन एक रेजोल्युशन घातलेलें आनी तें रेजोल्युशन म्हणजे सॉल्ट पॅन्साचेर आनी आमचे तुमी पळयता आसतले सॉल्ट पॅन्स जे ओनर आसा ते हांगा सगळे फार्मर्स एकटे जाल्ले मेन म्हटल्यार जो प्रश्न तेंच्यांनी मांडलो की आमकां सॉल्ट पॅन्स जे आमी करता एक प्रायवेट कसो जाल्लो आसा आनी आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान मातूय सपोर्ट ना जावं तेंचे बांद बांदपाक जावं तेंची मानस बांदपाक जावं तेंची खंयो उसपोवपाक जावं तांकां सबसिडायज कितें तरी दिवपाक लागून कित्याक लेबराची कॉस्ट आसा मॅकनायज फार्मिंग मॅकनायजेशन करपाक लागून अशें कांयच तांकां सपोर्ट जो आसा तो सरकारा कडल्यान ना आनी इतलीं वर्सां म्हणल्यार जेन्ना आमी स्वतंत्र जाले इतलीं वर्सां कितलेशे सरकार येवन गेले पण तांकां एक सायडीक मारून उडयल्ले भशेन एक हें केल्लो कित्याक इंडस्ट्रीच्या अंडर तांकां घालून उडयले आनी इंडस्ट्री तेजेर लक्षूय दिना सो ताका लागून आमी जें रेजोल्युशन घातलेलें त्या रेजोल्युशनाचे हितून आमी सगळे हे प्रश्न जितले आसा जे आमच्या सी सॉल्ट फार्मर्सांनी आमकां मांडलेले तेच प्रश्न आमी एसेंब्लीन मांडले आनी त्या प्रश्नाची जी जाप आसा म्हणल्यार तें रेजोल्युशन आमकां एक आश्वासन जे चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंता कडल्यान गावलें की आमी हेच्या बाबतींत चिंततले आनी ती पॉलिसी कितें तरी पॉलिसी स्ट्रक्चर जो आसा तो इम्प्लिमेंट करतले आनी त्या प्रमाणे आयज तेंच्यांनी जो आमी आनी दुसरें सांगलें तेंच्यांनी सायट विजीट करतले येवन पळयतले की एक्झॅक्टली कितें आसा तें सो त्या प्रमाणे आयज तेंच्यांनी येवन सायट विजीट केल्ली आसा अलॉंग वीथ आमचो एग्रीकल्चर डायरेक्टर आमचो बायोडायवर्सिटीचो डायरेक्टर आनी WRDचो डायरेक्टर आसा हे सगळ्यांक घेवन आयज सायटीन इन्स्पेक्शन केलें सॉल्ट फार्मर्स आमचे पंच मेंबर बायोडायवर्सिटी जी लोकल भाटयेची बायोडायवर्सिटी आसा हांकां सगळ्यांक घेतले आनी वांगडा ही सायट इन्स्पेक्शन केलें आनी पयलें म्हटल्यार एक्झॅक्टली फार्मर्सांची रियलिटी म्हटल्यार कितें इश्यूज आसा आनी तेंच्यांनी अंडरस्टँड जावन एक आश्वासन दिलां की हें काम आपूण करून घेतलो आनी पॉलिसी स्ट्रक्चर जो जाय खूब गरजेचो आसा तो आमी इम्प्लिमेंट करतलो सो आमी एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्सान आमी या आतांच तेणें सांगलें की ऑक्टोबर पर्यंत हेची फायनलायझेशन जातलें आनी फायनल म्हणजे सबसिडायज म्हटल्यार कितें तरी सबसिडी जाय ती सबसिडी ऑक्टोबर पर्यंत फायनलायज करतले आनी ती आउट करतले तो तेणी प्रॉब्लेम सांगले खास करून बांद हें करपाचें आनी खोलावन हें करपाचें सगळें ते फूल सांगले कचऱ्याचो इश्यू सांगलो तेजे बाबतींत तुमचें हें कितें आहा पळय बांदांची जी आसा दुरुस्ती खूब गरजेची आसा कितें जाता एवरी टायम
जे सॉल्ट फार्मर्स आसा ओनर्स आसा तांकां बांदचे पडटा, रिनोवेट करचे पडटा, कितें मोडलें नाल्यार आपणाची JCB घालून जावं लेबर घालून ते काम करचें पडटा आनी ताका बोल्सांचे पयशे मोडचे पडटा. तुमी चिंता की एक ते काम केलें, समज 1 लाखाचें काम केलें जाल्यार तांकां फाल्यां बेनिफीट कितलो आसता, एक 20,000 येतलो. सो अशें जे लुकसाण आसा म्हणजे लॉसान वयता. सो ताका लागून मागीर एक तो करून फार्मर जे आसा ती हे फार्मींग म्हटल्यार सॉल्ट फार्मिंग जी आसा ती बंद करता. सो ताकाच लागून तो पॉलिसी स्ट्रक्चर इम्प्लिमेंट जालो, तांकां फार्मिंगाक कितें तरी सबसिडी गावली जाल्यार ते सारकें जातलें. दुसरो प्रश्न आसलो तो गार्बेज डंपिंग. हो गार्बेज डंपिंगाचो प्रश्न जो आसा तो आमी एसेंब्लीनूय मांडलेलो. जेन्ना आमकां फार्मर्सांनी सांगलें की अशें आसा, हांव सायटीर बसून वचोन हांगाच इंटरनल सायट आसा त्या सायटीचेर इंटरनली खुबशे गार्बेज डंप करताले आनी जो पोल्युशन जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात जातालें. आमी जो गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा तांकांय सांगलें, तेंच्यांनी येवन केलें आनी पुलिसेन कंप्लेनी दिवपाक लागले. पण तरी पूण कंप्लेन पासून केल्यार म्हटल्यार अशी हें करून दाखोवंक सोदता की तरी पूण आमकां कोण काय म्हटल्यार जे फार्मर्स आमकां ते सांगता की ते म्हणटा की कोणूय आमकां काय करूंक शकना. आतां तेंच तेंच्यांनी सीएमाक सांगलें, सीएमान सांगलां की आपूण इनिशिएट करता. आतां आमकां पळोवपाक जाय की कितले इनिशिएट जाता, कित्याक आमकां मेन म्हटल्यार जाय की ही ट्रेडिशनल फार्मींग जी आसा ती सर्वायव दवरपाक आनी फुडली जनरेशनाक ही फार्मींग व्हरपाक लागून. CM येयलो हांगासर आनी तुमी प्रश्न मांडले तेज्या बाबतींत कितें आसा? आतां पळोवचें पडटलें, शेमान करूंक जायना. तेणें जर केलें जाल्यार आमकां भाटेकारां सगळ्यांक बरें पडटलें, कित्याक आमचे फोवय सगळे पुरवलाय आनी फोवयांचेर सगळे आहा त्यो फोवयो काडून आमी सगळे सेफ जाली. उदक आमचें उरता सगळे आडोन उरता, ते कितें फोवय पुरवलेले आदी सगळे काडटाले. आदी कितें कंप्लेनाक काडटाली आदी, आतां कंप्लेनाक गोड जायना काडपाक. पूण आतां गोवोरमेंटान काडून दिली जाल्यार आमकां हॅप्पी, कित्याक आमच्या आगरूय सेफ जातलें आनी आमच्या आगराचें थोडें बांदूय गोड जातलें ते काडूं जाल्यार. कित्याक लागून बंद जालें ते कोंबडीचे? कंप्लेनाक तुका ते कोण आतां पयशे ते कोण पयलो पयसो येतालो, आतां ते कोण पयसो येयना कंप्लेना ते कोण कांय ना, इनकम ना ते कोण. ते देखून ते करूंक शकनाय ते आतां. तांणी NSC दिल्यार दी जाल्यार बरी गोवोरमेंटाक ते फोय काडपाक आनी कितें करूं. तेणी NSC जाल्यार आमकां फायदो, नाल्यार ते तश्यो उरतल्यो. गोवोरमेंटूय कांय करूंक शकपा ना ते NSC दिनाय जाल्यार. दुसरो तुमी म्हणल्यार मानयाचो कितें इशू? मान्याचे इशू म्हणजे कितें आतां मानाय पयले आतां आमी ओन आगोर काडटाले न्हू. आतां आमचे कडेन जायना आगोर, एकल्या कडेन आगोराचें काम करूंक जायना. मानाय आतां कितें जालां, मानाय एडवान्स 1,50,000 मागताय आनी ते दिले 1 लाख दिलो मान्याक आनी ते येयना जाल्यार 1 लाख गेलो त्या कोटे आनी खंय करूं जायना, फारीकूय करूं जायना. ते सोदी जाल्यार आनी 50,000 डिस्प्ले जातलो आमकां येवंक वचपाक करपाक. ताका लागून ते जायते 10 सुमार पाड आहाय आतां मानाय मेवनाय म्हणून. आनी आतां पयलीं भाशेन मानाय येयनाय आतां.